आज आमची स्पेशल कॉर्पोरेशन मीटिंग आसली जो टू सेटअप MSW फॅसिलिटी इन PWD लँड टोका अंडर CSR हो एजंडाचेर डिस्कशन जालें. तेन्ना अशें व्ह्यू सगळ्यांचे आसले की ह्या ओवरबर्डन आनी थंय नाका, कित्याक जरी तो 3 वर्सां खातीर म्हणलो तरी तुका तूं जाणा गार्बेज हाडल्या उपरांत ती डायरेक्ट मशिनार घालना, ती हाडल्या उपरांत ती दवरची पडटा आनी ती जेन्ना मागीर डम जावन वता पळय तेन्ना ती एक दीस अशी हेजेर पावता की ती मागीर सगळ्या लोकांक त्रास जाता. आणि ऑलरेडी हो त्रास लोकांक जालो, ते आमच्या लोकांक टोकावयल्या लोकांक त्रास जाता. हितून ओवरबर्डन आमकां लोकांनी खूब जाणांनी तिथे लोकल रेजिडेंट्सांनी फोन केला आमकां, प्लस आमचे MLA जेनिफर मोन्सेरातानूय आमकां लेटर केलें की हें आनी तुमी हें करूं नाका म्हणून. आमचें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन, लोकांचें ऑब्जेक्शन खूब जाणांनी आमकां हें करून आज मिटिंगेक तुमी पळयलां आसतलें डिस्कशन जाल्या उपरांत आमी अशें ठरयलें की हो प्लांट थंय आमकां नाका म्हणून. तो जर मशिनरी पळयत जाल्यार आमकां गरज, म्हाका तरी दिसता की ही आनी गरज ना आमकां टोकावयलो प्लांटाची. आनी अननेसेसरीचे 2.5 कोटी खर्च करून, कित्याक ते पयशे खर्च करच्या परस बायगडीत एकदा तो प्लांट जावनी, बायगडीच फूल प्लेज आमी थंय स्टार्ट करूंक शकता. कितें तरी कॉम्प्रोमायज सोल्युशन करूंक जाय ताणी. कंटिन्युअसली ते आपली सिवेज आमच्या ज्युरिस्डिक्शनान धाडत आसा फॉर ट्रिटमेंट, बट दे कॅनॉट हेल्प अस. सो सम बार्टर सिस्टम हॅज टू बी डिवाइज्ड so that there is all the people live in harmony.